जातीच्या दाखल्यांचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार कास्ट स्क्रुटिनी कमिटी सोडून बाकीचे अधिकारीणींक आसा वा ना ते तपासचे म्हणून राज्य वेंचणूक आयोगाक हायकोर्टाचो आदेश। सांताक्रूज वार्ड 3तल्यान जिकिल्लो पंच लॉरेन्स रॉड्रिगाचो हरकतीचो अर्ज भायर मारपाचो वेंचणूक आयोगाचो निर्णय हायकोर्टान रद्द केल्लो। लॉरेन्सान ताच्या जातीच्या दाखल्यांत फॉर्जरी केल्या म्हणून ताका अपात्र करचो म्हणून आयिल्ल्या अर्जाक लॉरेन्सान हरकत घेतिल्ली। पंचायत वेंचणुके उपरांत एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये आनी हेर कांय जाणांनी राज्य वेंचणूक आयोगाकडेन सांताक्रूजच्या वॉर्ड नंबर 3तल्यान जिखिल्ल्या लॉरेन्स रॉड्रिगीजाक अपात्र करचो म्हूण मागणी केली। ओबीसी रिझर्व वॉर्डात वेंचणूक लढपाक लॉरेन्सान आपल्या ओबीसी दाखल्यांत फॉर्जरी केली म्हूण तांचो दावो। लॉरेन्स रॉड्रिगीजान वेंचणूक आयोगात ह्या याचिके आड कायदेशीर आनी तंत्रीक फाटभुंयेर आक्षेप घेतलो, पूण वेंचणूक आयोगान एका उतरान आपलो आदेश दिलो आनी लॉरेन्साच्या आक्षेपाक भायर मारले। उपरांत लॉरेन्स आदेशा आड हायकोर्टान पावलो। हायकोर्टान याचिकादारान आर्ग्युमेंट घालो तो असो, याचिकादार ओबीसीचो न्ही म्हूण घाल्ली कागाळ वेंचणूक आयोग तपासपाक शकना। ओबीसी दाखल्याची पात्रता तपासपाचो अधिकार फक्त कास्ट स्क्रुटिनी समितीक। एक फावट जातीचो दाखलो मेळ्ळो काय तो वेंचणूक आयोगाक तपासपाक मेळना। मागीर तो दाखलो वॅलीड आसूं वा नासूं ते तपासप कास्ट स्क्रुटिनी समितीचो अधिकार। आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान वेंचणूक आयोगाचो आदेश रद्द केलो आनी निरीक्षण नोंदयलें ते अशें। वेंचणूक आयोगान लॉरेन्साचो आक्षेप अर्ज भायर मारतना कितेंच कारण दिवंक ना। याचिकादार जेन्ना अर्जाचे वैधतेचो प्रश्न उक्तायता तेन्ना वेंचणूक आयोगान कारण दिवपय गरजेचें आसता। हायकोर्टान आदेश दितना प्रकरण परत वेंचणूक आयोगा कडेन धाडले। 20 सप्टेंबराक वेंचणूक आयोगान घेतिल्लो निर्णय हायकोर्टान कडेक दवरलो। हे प्रकरण वेंचणूक आयुक्तान परत नव्यान सुनावणेक घेवचो म्हूण आदेश दिला। जातीच्या दाखल्याची वैधता कास्ट स्क्रुटिनी कमिटी सोडून हेर कोण तपासूंक शकता वा ना ताचेर वेंचणूक आयुक्तान निर्णय घेवचो। संबंधीत पक्षकारांनी 12 डिसेंबराक वेंचणूक आयुक्ता मुखार हजर रावचे म्हूण हायकोर्टान सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकाराच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर केल्ल्या लायटीच्या कामांचेर नदर दवरूंक लायटीचे खातें नवी स्कीम करता। पीडब्ल्यूडी, जीएसआयडीसी पर्यटना सारकी खाती प्रकल्प उबारतात, पूण लायटीच्या मेंटेनन्साचो कसलोच प्लान करनात। लायट चलना जाल्यार लोक मात लायटीच्या खात्याच्या नांवान बोवाळ मारतात। नवे स्किमी खाला प्रकल्प उबारपी खात्याक लायटीचे देखरेखीचे काम आनी ताचो खर्च वीज खात्यात रिसर दिवचो पडटलो। आज आमी पळयतात गोंयभर डेव्हलपमेंट चालू आसा, ब्रिज बांदता, नवे हायवेज जाता, MPLAंतल्यान स्ट्रीट लायट्स घेता, हाय मास्क घालता, टुरिझम डिपार्टमेंट हाय मास्क घालता, GSIDC ब्रिज बांदता, लायट्स घालता, अशें करून वेगवेगळ्यो एजन्सी ज्यो आसा त्यो आपापले परीन कामाक घेता आनी त्या लायट्स घालता। पूण लायट्स घातल्या नंतर ज्यो पळय मागीर मेंटेन करपाक जाय त्यो एजन्सी ज्यो घालता त्यो करना आनी त्या खातीर खूब वेळा मेन रस्त्याच्यो लायटी पेटना म्हणटा किंवा ब्रिजा वयल्यो लायटी पेटना अशें खूब कंप्लेनी आमचे कडेन येता। बेजिकली ह्यो लायटी ज्यो घातलेल्यो आसता त्यो PWDन घातलेल्यो आसता किंवा GSIDCन घातलेल्यो आसता किंवा टुरिझमान घातलेल्यो आसता, पूण त्यो आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी हँडओवर केल्ल्यो नासता आनी त्या खातीर आमी त्यो मेंटेन करूंक शकना। पूण ब्लेम जाता लायट पेटना, ह्यो लायटी पळयना अशें म्हणून डिपार्टमेंटाचेर जाता। देखरेख नासल्यार नव्या LED लायटींची अशी परिस्थिती जाता। मातसो कनेक्टिंग वा अर्थिंगाचो प्रश्न उपर आसल्यार LED लायटींचो आपालिपा सुरू। मात प्रकल्प कोणाचो असो बोट दाखयतात लायटीच्या खात्याक। नव्या स्किमींतल्यान LED लायटी मेंटेन जातल्यो। ह्या खातीर हो विशय आमी सिरियसली घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून ह्या हाजेर आतां एक आमी स्कीम करूंक सोदता की अश्यो ज्यो ज्यो एजन्सी लायट्स घालता ते मागीर टुरिझम डिपार्टमेंट आसूं येत, PWD आसूं येत, GSID आसूं येत, तेंच्यानी लायटी घातल्या नंतर त्यो आमकां हँडओवर करप आनी आमी तांकां मागीर इयरली मेंटेनन्स तेंच्यांनी चार्जीस फारीक करप आमकां। फुडें मागीर कारण आमचे कडेन सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमचे कडेन मॅन पावर आसा मेंटेन करपाक। ज्यो एजन्सी लायटी घालतात तेंचे कडेन इलेक्ट्रिकल मॅन पावर नासता मेंटेन करपाक किंवा तशी हें नासता तांकां, आमच्या टॅक्निकल मनीस नासता, पूण ते घालता सगळ्यो मागीर मेंटेन जायना। पूण एकूण इट इज अ गव्हर्मेंट एसेटूच आसता आनी त्या खातीर एक आमी स्कीम करपाची केला। प्रत्येक डिपार्टमेंट कोणीय जरी घातली खंयच्या एजन्सीन तेंच्यांनी घातल्या नंतर त्यो इमिजिएटली आमकां हँडओवर करप डिपार्टमेंटाक आनी इयरली तेंच्यांनी मेंटेनन्स चार्जीस करप। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे। कोडली सेजाच्या मायनीर डंपापोना चिड्डलेल्या खाणेपारच्या मनोज नायक कळंगुटकाराची कूड
दुसरे दिसा मेळिल्ली ना. नौदळाची टीम आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीमीची सोद आणि बचाव मोहीम 24 वरां चालू. नित्याचे डॉजिंगाचे काम करतना खंय मनोज स्लीप जावन पडलो म्हूण सेजाचे ऑफिसर सांगतात. स्लीप जावन पडला जाल्यार ताची बॉडी अजून कित्याक मेळना काय म्हणून फॅमिलीचो प्रस्न. Our rescue efforts are on. See, it was part of his regular activity that during the dosing that he just slipped into the pit. So we'll come back with more details as in. So only one person is trapped. Only one person. So how much time it will take? As of now, we can't say because even the team there is there. Like I said, the Navy is there, the National Disaster team is management team is also there. So all of us have put, and as you can see, the entire Vedanta's team, senior management is also there. मनोजाच्या घरच्यांक मात सेजा गेटी भितर घेना, ताची बॉडी बेगीन सोदून दियात म्हूण मनोजाचो चुलत भाव मागता. ना भितर सोडूना आनी ती मॅडम येवन कितें उलयता की स्लीप जालो म्हणून स्लीप जावन पडलो म्हणून. अशें एक्चुली स्लीप जावना तो. सो स्लीप जावना ते पयलींच क्रॅक आशिल्लो. सो आमकां तें कळयलें. तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना तेजे बद्दल. आमकां भितर घेवना. आमी सगळे भाव कजन आमी हांगा भायर हितून गेटी भायर आमकां भितरूच घेवना तेंच्यांनी. भितर आमचे 10 जाण कोण गेल्ले पळय सकाळी फुडें येयल्ले पळय तांकांच भितर घेतले आनी तांकां भायर धांवयले. सो तेंगेलें कांय एक्शन ना. बारीकशें एक्शन आहा तेंगेलें. सो तेका लागून तें कितें तरी करची तुमी. तेका लागून हांव उलयलां. आनी जी बॉलेरो पडलेली ती कशी ती स्लीप जावन पडली खंय? ती कांय सांगून तिणें. ती कांय ती बॉलेरोचें नांवूच ना कांय ना. स्लीप जावन पडला जाल्यार तो आजून कित्याक मेळना. स्लीप जावन पडला जाल्यार तो मेळपाचो न्हू. मेळना तो आजून पर्यंत. आमी रावल्या पळय गेटी भायर. व्हडलो डंबा पडलो तो. मोबायलाचो रिंग अजुनूय जाता मोबायल रिंग अजुनूय जाता. फॅमिली बॅकग्राऊंड कसो कितें? फॅमिली बॅकग्राऊंड ताजे 2 चेडे आसा. बापूय आसा आवय ना ताका. कितले ल्हान भुरगे ताका 3 वर्सांचो आनी एक 6 वर्सांचो. तो कितें जालें न्हू जाल्यार आमकां बॉडी तरी दिया. हें म्हाका मोठें हें आमकां सबमीट करपाक जाय. तो पर्यंत आमी हांगसरल्यान भायर सरपाक. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.